हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो स्तुतीवन देव, तेका स्तुती फावो. तो महिमेवन देव, तेका महिमा फावो. तो सदा काळ संपूर्ण कायेचो देव जावन आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार आमचे दोनूय हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी जिव्या देवाक दिन वासुया. ओब्रा सिखांत रोत्रमा सिखात रलांदे ओब्रिहीन तोलोत्रमा सिखारा बांतला मा शाखारा बांत्रे लिब्रांत रोत्रमा सिखारा बांत रोत्रमा सेकेत रलांदे. ग्लोरिया ग्लोरिया महिमा स्तुती वाखाण जिवीत त्याचे देवाक. ओ होली हिरमांत्रमा सेकेत रलांदे. ओ हालेलुया. थँक यू अब्बा फादर. थँक यू लॉर्ड जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मातेवाचो 6वर आणि 33वी ओळ आमकां सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33. पयले सुवातेर देवाचे राज आनी ताची नीत सोदात आनी हेर सगळे तो तुमकां भरपूर दितलो. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? पयले सुवातेर देवाचे राज आनी ताची नीत सोदात आनी हेर सगळे तो तुमकां भरपुरायेन दितलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, देव आमचो मोग करता आनी आमकां कितें गरज आसा ती तो बरो जाणो. ताका जाणा आमकां कसली गरज आसा ती आनी तो भरपुरायेन आमकां दिता. देखून पयले आमी सर्गीचे राज सोदूंक जाय. कशे भाशेन आमी आमच्या देवाक मानवतल्या, कशे भाशेन आमी आत्म्यान कुडीन आनी जिवान देवा पासत तयार जातल्या, कशे भाशेन आमी देवाक संतोश करतल्या, कशे भाशेन आमी सर्ग राज्या पासत आमचो आत्म तयार करतल्या, हें आमी पयलीं सोदूंक जाय, चिंतूंक जाय मोगाच्या भाव भयणांनो. कित्याक देव आमचो खूब मोग करता. सगळे ठेवे सगळी देणी ताणें आमचे पासत दवरल्यान आनी ती फकत आमचीच आसा. पूण देवाचो एकूच आवडा, पयले आमी सोदूंक जाय सर्गीचे राज, पयले सर्गीचे राज आनी हेर सगळें तो आमकां भरपुरायेन दितलो. पयले सोदूंक जाय आमी देवाचो मोग, पयले सोदूंक जाय आमी जेजू क्रिस्ताचें हाजीरपण आनी हेर सगळें तो आमकां दितलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमकां आनी एक जिवीत आसा आनी तें सासणीक जिवीत आसा आनी तें सर्ग राज्या वयर आसा. आनी स्पेशली देवान तुका आनी म्हाका तयार केला आपल्या सर्गाच्या राज्या पासत आनी त्या राज्यान भितर सरोंक इतलें सोंपें न्हय मोगाच्या भाव भयणांनो. चड कठीण जावन आसा, कित्याक तो दारवटो अशीर जावन आसा, धाकटो जावन आसा आनी त्या दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक चड कठीण. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता, पयले सोदा सर्गीचे राज. त्या दारांसून भितर सरोंक आमकां जायते कश्ट करूचे मोगाच्या भाव भयणां. देखूनच पयले सोदुया सर्गीचे राज आनी हेर सगळें तो आमकां दितलो. देवाक दिन वासुया, देवाक वाखाणुया, खुशालकायेन ताळयो पेटून स्तुत्य आराधनाय.
यीशु काफी है, कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु काफी है। तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। Devag din bahsediyor. Solta, solta, solta haun Jesuच्या नावान, solta, solta, solta haun Jesuच्या नावान, solta, solta, solta haun Jesuच्या नावान, ताच्या नावाक जोईता आसा, भोवता 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 हांव जेजूच्या नावान, भोवता 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 हांव जेजूच्या नावान, भोवता 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 हांव जेजूच्या नावान, ताच्या नावाक जोईता आसा, ताचें नांव, ताचें नांव, ताच्या नावाक महिमा मेवता, ताचें नांव, ताचें नांव, ताच्या नावाक महिमा मेवता। चलता 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 हांव जेजूच्या नावान, चलता 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 हांव जेजूच्या नावान, चलता 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 हांव जेजूच्या नावान, ताच्या नावाक जोईता आसा, भोवता 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 हांव जेजूच्या नावान, भोवता 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 हांव जेजूच्या नावान, भोवता 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 हांव जेजूच्या नावान, ताच्या नावाक जोईता आसा। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद की आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद की आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। चलता 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 हांव जेजूच्या नावान, चलता 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 हांव जेजूच्या नावान, चलता 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 हांव जेजूच्या नावान, ताच्या नावाक जोईता आसा, भोवता 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 हांव जेजूच्या नावान, भोवता 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 हांव जेजूच्या नावान, भोवता 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 हांव जेजूच्या नावान, ताच्या नावाक जोईता आसा, ताचें नांव, ताचें नांव, ताच्या नावाक महिमा मेवता, ताचें नांव,
जेजूच्या नावान चलता 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 हांव जेजूच्या नावान ताच्या नावाक जोईता आसा ताच्या नावाक जोईता आसा जेजूच्या 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 नावाक जोईता आसा ओय जेजूच्या नावाक जोईता आसा ओरी बाशी मारा बांदल हेरिया ला 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 ओब्रे हेंती ला बाशारा ओ होरी माशांदा बासे ओ होरी हीरा बाशे ली मंत्र लांदे है Hallelujah. Praise the Lord. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तेचें नांव उंच, तेचें नांव थोर आनी ताच्याच नांवां महिमा मेवता. Praise the Lord. वेळार देवाचें उतर आमी वाचया. त्या उतरा वरवीं आमकां संपूर्ण काय आसा, त्या उतरा वरवीं आमकां घटाय आसा, त्या उतरा वरवीं आमकां ताकद आसा. हालेलुया. ज्या वेळार आमी देवाची उतर वाचता आनी आयकता, आमी जेजूक आयकता आनी पळयता. प्रेज द लॉर्ड. आयचे देवाचें उतर घेवया. मॅथ्यू चॅप्टर 12 माथेवाचो 12वो अविसर आनी 43 लायन 43वी लायन आनी थंय देवाचें उतर अशा भाशेन सांगता. मेलो आत्मो बशिल्लेलो भायर सरतच विसव घेवच्याक तो सुक्या साड्याचेर भोंवता, पूण तो ताका मेळना. म्हणटच तो म्हणटा, हांव भायर सरलो त्या म्हज्या घरान हांव परत वेतलो आनी थंय जें जालां ते रिती झाडलेले आनी नेटलेले तेका देखता. 45 लायन. तेन्ना वचून आपणावून नश्टे आनी साद आत्मे आपल्या बरी घेवन येता आनी भितर रिगोन थंय आपलें ठिकाण करता आनी त्या मनशाची मागिल्ली दशा आदल्या परस पास जाता. आमेन. सो हय जेजू क्रिस्त खेरीज भाशेन एक एग्जाम्पल दिता कशा भाशेन वायट शक्ती मनशाच्या भितर प्रवेश करता. पळोवंक गेल्यार एक मनीस आमच्या नजरे मुखार आसा जाल्यार तो मनीस आमकां नॉर्मल दिसता. तेका 2 दोळे आसात, 2 कान आसात, तोंड आसा, हात आसा, हाडां आसा, मांस आसा. तरी पूण कशें पॉसिबल आसा एक मेलो आत्मो मनशाच्या भितर वचोन ठिकाण करता? कशें शक्य आसा? कशें जावंक शकता? जायतीं जाणां अशें म्हणटात कितें, ना ब्रदर तेका म्हेळो आत्मो लागला वा तेका खंयचे तरी म्हेळे आत्मो तेका तेचेर आसा. पयली रिजन, म्हेळो आत्मो कित्याक लागोन मनशाच्या जिवितांत प्रवेश करता? कित्याक लागोन? तेचे पयली वच जावन आसा देवा लागसून पयस राव. ज्या वेळार तुजें जें पळयात थंय कितें म्हणटा देवाचें उतर पळयात, सजवून सांगता पळयात.
मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 45 कितें म्हणटा, आनी भितर रिगोन थंय ते आपले ठिकाण करतात. प्रेज द लॉर्ड. सो हंय ते ठिकाण करतात. कोण ठिकाण करतात? वायट शक्ती ठिकाण करता. सेम जेजू क्रिस्त ज्या वेळार कितें म्हणटा, हांव म्हजो बाप आमी दोगूय जाण येताले, हांव थंय खाताले, हांव पियेताले आनी त्याचे भितर हांव ठिकाण करतलो. प्रेज द लॉर्ड. सो हंय ठिकाणा विशीं आसा. हंय दोन पार्टी मध्ये ठिकाण एकूच आसा. एकाचेर कोणाचेर तुका ताकद मेळोंक शकता, एकाचेर तुका ऑथॉरिटी मेळोंक शकता. कोणा एकाचेर हालेलुया. पळयात जायते बावटे म्हणटा, अरे तेका म्हेळो आत्मो लागला. कसो शक्य आसा? कसो म्हेळो आत्मो लागोंक शक्य आसा? कित्याक तेची भितर देवाचे रास ना आसा. ज्या मनशाच्या भितर देवाचे रास ना आसा तेचे भितर सैतानाचे रास आसा. इजिली. पळयात बाबा, सैतानाक तुजी कूड नाका, सैतानाक तुजो आत्मो जावं सदांच मतीन धरात. ह्या संवसारान आमी एक कूड घेवन आसा. ह्या कुडीचो काही एक उपयोग ना, पूण आत्म्याचो उपयोग जावन आसा. कूड मरता पूण आत्मो सदांकाळ रावता. आनी सैतानाक जाणा कुडीसून म्हाका हेचो काही एक ना, कुडीचो हेचो काही एक फायना, पूण आत्मो म्हेळो केलो जाल्यार संपूर्ण आत्मो म्हाजे लागीं येतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां सजमात हांव कितें सांगता तें. पळयात, जे आत्मे असतात ते एकाच्याच नांवान लांब वयतात, आनी ते म्हटल्यार जेजू. कित्याक एक चॅप्टर 4 वर्स 12 क्लियर म्हणटा, आनी कोणाच्याच वरवीं सोडवून मेळोंक शकना, कित्याक सोडवून मेवताले आनी दुसरें नांव देवान ह्या पृथ्वीचेर कोणाक दिवना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितके सामर्थ्यशाली उतार पळय. सोडवून सुटका. प्रेज द लॉर्ड. एक आज म्हेळो आत्मो बसलेलो मनशाक जर तूं म्हणटाय जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सुटका, ती सुटका आसा. कित्याक सामर्थ्यशाली देवाचो आत्मो आमचे भितर आसा. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पयले सजमान घेयात, जेचे भितर देवाचो आत्मो आसा तेचे भितर म्हेळो आत्मो प्रवेश करूंक शकना. म्हेळे आत्मे फकत एक म्हेळेपण म्हटल्यार एक भियाल्लेलो आत्मो असो ना. थोडी जाणां भियातात पळय. कोण तरी म्हणटा, अरे तो भियाला. तो एकूच म्हेळो आत्मो ना. म्हेळे आत्मे वेगवेगळ्या प्रकारचे आसात. शिकपणाचो म्हेळो आत्मो आसा, एडल्ट्रीचो म्हेळो आत्मो आसा, वायट नजरेन पळोवचो म्हेळो आत्मो आसा, उतरांनी उलोवचो म्हेळो आत्मो आसा, चोरी करूचोय म्हेळो आत्मो आसा, दुसऱ्यांचे लुबाडूचोय म्हेळो आत्मो आसा, दुसऱ्यांचे पयशे खावचोय म्हेळो आत्मो आसा. एकूच म्हेळो आत्मो ना आसा बाबा. थोड्यांक दिसता एकूच म्हेळो आत्मो आसा. ना 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 ना. पण ज्या वेळार म्हेळो म्हटल्यार कितें? बुरसो. म्हेळो म्हटल्यार कितें? तो तुमकां म्हेळो करता. हेचो अर्थ कितें? तुमी जे क्लीन आसतात ते तुमकां म्हेळो करता. आनी जेजू क्रिस्त तेच सांगता. तेन्ना तो म्हणटा, हांव भायर सरलोलो त्या म्हज्या घरान हांव परत येतलो, आनी थंय येय जाल्यार ते रितीन झाडलेले आनी नेटायेन तेका देखता. म्हटल्यार तेका म्हेळ्या आत्म्यांक क्लीन स्वाद लागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हेळ्या आत्म्यांक क्लीन स्वाद लागता. तो क्लीन स्वादीचेर प्रवेश करूंक सोदता सदांच. आमेन. म्हेळो आत्मो म्हेळ्या स्वादीचेर केन्ना वचचो ना चड करून, पूण क्लीन स्वादीचेर वयतलो. प्रेज द लॉर्ड. पळयात 43 लायन कितें म्हणटा पळयात. म्हेळो आत्मो मनशा वयलो भायर सरतच म्हटल्यार एक पावट तेका कमांड घातली जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, गेट आउट. भायर सरल्या उपरांत विसव घेवच्याक तो सुक्या सड्याचेर भोंवता. प्रेज द लॉर्ड. सुक्या सड्याचेर भोंवता.
पूण तो ताका मेळना. प्रेज द लॉर्ड. सुख्या साडीचेर पावता. हालेलुया. बाबा पळयात, क्रिस्तांव जिवितांत आमकां शिकोवचे पासून खूब कितें कितें आहा. पूण जर आमकां खबर ना कितें आमी शिकोवंक जाय, तर आमी खंय तरी जाणटा. आयज पळयात, सोऱ्याचो एक म्हेळो आत्मो आसा. सोरो पिवचोय म्हेळो आत्मो आसा आनी सोरो दिवचो पासून म्हेळो आत्मो आसा. तुमकां दिसता कितें सोरो पियेता आनी तांकांच म्हेळो आत्मो आसा? ना, सोरो जे कोण दितात तांकां पासून म्हेळो आत्मो आसा. कित्याक हांव म्हाका जाणा, हांव कितलीं वर्सां सोरो इकतालो, म्हज्या लायफान कितलीं वर्सां हांवें सोरो इकलो. ते स्पिरीट जावन आसा, तो एक म्हेळेपणाचो आत्मो जावन आसा. तो तुकाय म्हेळो करीत आसता आनी हालेलुया. सो तुमकां दिसता जी कोण सोरो पियेता तीच म्हेळी आसा? ना ना ना, जी कोण दिता ती तेजे परस चड म्हेळी आसा. हालेलुया. म्हणजे हांव सांगता तें कठीण दिसता, पूण तें फॅक्ट आसा. जेजू त्या वेळार तेच सांगतलो, सतूच सांगतलो, आनी तेका लागून जेजूक सगळे जाण वायट म्हणटाले. आमी पासून देवाचे जे शीस आसा ते पासून सतूच सांगता, देखून ते वायट दिसता. हां, ते जर सत जर रिसीव करतात तर तुमच्या थंय जिवीत आसा. हांवें म्हज्या लायफान रिसीव केलें, हांवें म्हजो बिझनेस सोडलो, हांवें म्हजें सगळें वायट तें सोडलें आनी हांव आयज जिवितान आसा. हांव जिवितान आसा आनी तें जिवीत म्हटल्यार जेजू ख्रिस्त. हालेलुया. जायते फावटी खबर ना आसा. आमकां दिसतात कितें सोरो पियेतात ही एक स्टायल जावन आसा. सोरो पियेतात तेका एक व्हडलें मान जावन आसा. सोरो पियेतात तेका एक स्टेटस जावन आसा. सोरोचो बिझनेस करतात, तेंचे लागीं पयशे आसात, तेंकां एक व्हडलें मान. ना, दीस इज द स्पिरीट. ही एक मेळो आत्मो जावन आसा. स्पिरीट जावन आसा. अनक्लीन स्पिरीट हा. अनक्लीन स्पिरीट हा. तूं कितकी रजारां कर, मागणें कर, वचचें ना. ज्या ताकाय समर्पण करना, ते घालयना ना. ज्या ताकाय सोरो पियाचो थांबलां ना वा सोरो दिवचो थांबलां ना, ते स्पिरीट तुमच्या वयर आसताच. ते अनक्लीन स्पिरीट तुमच्या वयर आसताच. खंयचोय जर मनीस सोरो पियेता, तेचे परस सोरो दिता, तो आनीक पातकी आसा. कित्याक बायबल कितें म्हणटा जाणा, जो एक मनीस पातकाक आदार दिता वा पाताक करूंक चान्स दिता वा पाताक करूंक लायता, जेजू ख्रिस्त म्हणटा असल्या मनशाक बांदात आनी खोल दर्यान व्हरोन सोडात आनी तेचेर फातर घालात. पळयात, आमी फकत जे कोण सोरो पियेता तांकांच आमी म्हणटा अरे तो वायट आसा, तो वायट आसा, वायट आसा. कितलो तो सोरो पियेता, तेणी आपलें करियर संपयलें, तेणी आपल्या करियराचो नाश केलो, तेणी आपलें करियर वायट केलें, तेणी आपल्या करियराचो नाश केलो. कितले जाणांक आमी म्हणटालो पळयता, अरे तेणी सगळ्यांक घालयलें, सोऱ्यान सगळ्यांक घालयलें, बरें आसलें तेणी सोऱ्यान. पूण आमी केन्ना सोरें दिनाऱ्यांका सांगता अरे कितल्या जाणांचो ते नाश करतात, कितल्या जाणांचो तेंच्यांनी नाश केला, कितल्या आत्म्यांचो तेंच्यांनी नाश केला. ना म्हणना, ना म्हणना. कित्याक जाणा, तेंच्या लागीं आमकां दिसता बरें जिवीत आसलेलें. आमकां दिसता ती देवाचे लागीं आसा. ती देवाचे लागीं ना, ती देवाच्या लागीं. बायबल क्लियर म्हणटा, एका झरीनसून गोड आनी कडू उदक व्हांवूंक जायना ना. आमेन. जायना ना म्हटल्यार जायना ना. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, हें तुमकां शिकोवचें पडटलें. हें तुमकां शिकोवचें पडटलें. अनक्लीन स्पिरीट कितें जावन आसा, म्हेळो आत्मो कितें जावन आसा. सिगार ओडूचो पासून म्हेळो आत्मो जावन आसा. तंबाखू खावचो पासून एक म्हेळो आत्मो जावन आसा. ड्रग्स पिवचो पासून एक म्हेळो आत्मो जावन आसा. पळयात, तुमकां सांगूंक गेल्यार वेगवेगळ्या भाशेचे म्हेळे आत्मे आसा. आमेन. वेगवेगळे.
पूण तुमकां एक सांगता, हे सगळ्याचेर विजय आसा आनी विजय मेळता एका नांवान, तो म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. आयज जर तुमी जेजू क्रिस्ताचें नांव घेवन चलतात जाल्यार तुमकां विजय आसा. आयज जर तुमी जेजू क्रिस्ताच्या सांगाताक चलता जाल्यार तुमकां विजय आसा. आयज जर तुमी जेजू क्रिस्ताचें नांव घेवन तुमच्या भुरग्यांचेर डिक्लेअर करता जाल्यार तुमच्या भुरग्यांकाय विजय आसा. आमेन. भुरग्यांकाय विजय आसा. पळयात, तेचे थंय जिवीत आसा आनी तें जिवीत म्हटल्यार मनशाक वचप. आमेन. सतान चलया, सतान चलया, कित्याक सत सोबीत आसा. हालेलुया. थँक्यू जीजस. हे दिसा पासो दे, वेळा पासो दे, तुज्या उतरान पासो, तुजी उतरां साश्णीक जिवीत. जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता, जो जिवीत बदलता तो एका नव्या जिवितान भितर आसा आनी तें नवें जिवीत बापा लागीं आमकां व्हरता. आमेन. गॉड ब्लेस.